सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा। आज केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारत आणि अमेरिका मजगती जाल्ल्या ऐतिहासिक वेपार समजिकायेविशीं लोकसभेत उलोवप केलें। ह्या वेळार ही समजिकाय दोनूय पक्षांमदीं संबंध आनीक घट करपाक आनी 2047 मेरेन भारताक विकसीत करपा दिकेन एक म्हत्वाचो पावंडो थारतलो अशें मंत्री गोयल हांणी नमूद केलें। तशेंच ही समजिकाय करतना भारताचे हित राखून सरकारान साबार निर्णय घेतल्यात अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। अतः हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा। आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचेर उपकार मानपी प्रस्तावाचेर चर्चा जाली। हे चर्चेत वांटो घेतना केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण देशाची संस्कृती आनी गिरेस्त दायजाचे प्रतिबिंब आसतनाच नेटान 2047 मेरेन विकसीत जावपी भारताच्या प्रवासाचो आराखडो आशिल्लो अशें सांगलें। राष्ट्रपती मुर्मू हांच्या अभिभाषणात भारताच्या अमृतकाळाचे दर्शन जालें अशें मंत्री नड्डा हांणी मुखार सांगलें। We have gone a long way. एक लंबी यात्रा हमने पूरी की है। From fragile 5, now we are the fastest growing major economy that we have to understand. From policy paralysis, we have now come to reform, perform and transform. From scam-ridden country, देश जो scam-ridden था, वहां से हम निकल करके ट्रांसपेरेंसी रेवोल्यूशन में आ चुके हैं और ये जमाना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है, इसको हमको याद रखना चाहिए। जहां हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, वहां आज भारतवर्ष आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा है कि हम 2026 में जब यही समय है, सही समय है, तो अब 2026 में हम अमृत काल के दूसरे क्वार्टर में हम चल रहे हैं। लोकसभेतल्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आडमेळी हाडिल्ल्या कारणान उरिल्ल्या सत्रा खातीर निलंबित जाल्ले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी हे 7 वांगडी संसदेच्या मुखद्वाराचेर विरोध करपा हेतान बशिल्ले आसतना राहुल गांधी आनी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू हांचे मदीं आयज सकाळी वाद पेटलो। राहुल गांधी हांणी ह्या वेळार रवनीत सिंग बिट्टू हांकां माय ट्रेटर फ्रेंड म्हणजेच म्हजो गद्दार इश्ट म्हूण संबोधीत केलें। तशेंच ते परत एकदा काँग्रेस पक्षांत येतले अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार म्हळें। राहुल गांधी हांकां प्रत्युत्तर दितना मंत्री बिट्टू हांणी राहुल गांधी हांचे खातीर देश हे दुश्मन अशी उतरां वापरली। राहुल गांधी हांणी केल्ल्या ह्या विधानाचेर सध्या देशभरांतले राजकीय फुडारी तशेंच सीख समाजाचे प्रतिनिधी तिडकतायता। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी परत आपल्याक लोकसभेत उलोवपाक दिनात असो आरोप करतना दिश्टी पडटा। हे विशीं प्रतिक्रिया दितना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी नियमितपणान सभाघराच्या कामकाजान आडमेळी हाडपी आनी सभाघराच्या मर्यादेचें उल्लंघन करपी राहुल गांधी हांकां सभाघराच्या नेमा भायरूच सद्दां उलोवपाचें आसता अशी टिका केली। परत संद दिवन लेगीत राहुल गांधी हांणी सभाघरांत कांयच मुद्दो मांडूंक ना। तांचे काम फक्त सभाघराचो आनी हेर वांगड्यांचो वेळ वगडावप आसा असो खर आरोप ह्या वेळार मंत्री किरण रिजिजू हांणी केलो।
वो बोलता ही नहीं है और नियम से बाहर बोलेंगे बोलता है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन राज्य सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयांची म्हायती दितना 6 फेब्रुवारी सावन फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत सरकारा वतीन सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ राबयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण रोजगार येवजण राज्यान राबोवन सुमार 300 अर्जदारांची नोंदणी करपी गोंय हे देशातले एकुलते एक राज्य जावन आसा अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार नमूद केलें। हेचो कार्यक्रम पयलो कार्यक्रम हो 6 फेब्रुवारी 2026 शुक्रारा फोंडे हांगासर राजीव कला मंदिर हांगासर जातलो। सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान लोकांक वेगवेगळे आपले सर्टिफिकेट्स ज्यो जाय पळय थंयसर ऑन द स्पॉट दिवपाचें प्रोविजन आमी करता। भितर रेजिडंट सर्टिफिकेट आयले, रेशन कार्ड आयले, सोशल वेलफेअरच्यो स्किमी आयल्यो, इन्कम सर्टिफिकेट आयली, गृह आधार आयले, DDSS आयले, सोशल वेलफेअर, सोशल सेक्टर स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन, हाऊस होल्ड टॉयलेट, लँड म्युटेशन, पार्टिशन कन्वर्जन, एग्रीकल्चर वेलफेअर, डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर वेलफेअर स्कीम्स, EDC schemes, veterinary department, lead bank credit card facilities, tribal welfare scheme, fisheries welfare, WRD schemes, public work department, jail beneficiaries, परत scheme for the economical weaker section, health checkup, eye checkup, starter promotion cell, labor and employment, department of the IT, Goa Dental College, EDC, chief minister rozgar yojana, director of industries, PMEGP, business loan, transport, ISLR, DSLR, police, forest, GWMC, FDA, provisoria आणि म्हजी घर योजना ह्या सगळ्यांच्यो स्किमीचो फायदो फोंडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांनी येता त्या 6 तारखे दीस 6 फेब्रुवारी 2020 सकाळी 9 पासून सांजे 5 पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या ऑफिसर्स ह्या राजीव कला मंदिरात अवेलेबल आसतले। ह्या सगळ्या योजनेचो फायदो फोंडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो। गोंय वैजकीय महाविद्यालयान OPD खातीर अपॉइंटमेंट बूक करपाक आयज सावन नव्या ऑनलायन पद्दतीचें अनावरण जालें। लोकांक वेळ वगडाय नासतना आनी लांबच्या लांब रांगांनी रावचे पडचे न्हय हे खातीर राज्य सरकारान ही सुटसुटीत पद्दत आपणायल्या। ह्या ऑनलायन प्रक्रिये अंतर्गत मेडिसिन, शस्त्रक्रिया, स्किन, ENT तशेंच ऑर्थोपेडिक ह्या विभागांनी ऑनलायन अपॉइंटमेंट मेळटले। ऑनलायन अपॉइंटमेंट घेवचे खातीर लोकांनी gmcgoa.edu.in ह्या संकेतथळार वचून नोंदणी करची। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी X माध्यमाचे संदेश घालून राज्याच्या वैजकीय मळार सरकारान उभारिल्ल्या ह्या महत्वाच्या पावलाविशीं खोस उक्तायली। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 122 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।